आरजीचे कागाळी उपरांत पोरणे गोंय पुलिशेन चिंबलाचो पंच शंकर नायका सयत 6 जाणांक ताब्यात घेतले। सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडेन दादागिरीची भाषा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायका आड आरजीन पोरणे गोंय पुलिशेंत कागाळ केल्ली। सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडे दादागिरीची भाषा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायकाक जाता तितले बेगीन अटक करात, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोरणे गोंय पुलिशेक निवेदन दिले आणि पंच शंकर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागून लेगीत शंकर दादागिरीची भाषा उलयता हे चल्ला कितें काय म्हणून आरजीपीचो पुलिसांक प्रश्न। भाजपाच्या तेक्याक लागूनच तो ही नाटकां करता अशें तांचें म्हणणें। कायद्याक पाळो दिवन आमी ओग्गी आसात, आमकां कायदो हातीन घेवपाक लावनाकात, ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करात अशी मागणी आरजीन केल्या। 2 दीस पयलीं आमी पळयलें की चिंबलाचो इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायक हो नायक न्हू, हेणी आपलें नांव चेंज करून हो लामाणी हो धाकटे झोपडेन रावतालो, तो आतां पंच मेंबर जाला। हेणी एक व्हिडिओ काडलो 6 तारीख आनी तेणी सांगलें की आमकां लामाणी म्हणनाका, लामाणी बरी जाय, आमी गोंयकार, आमकां म्हणनाका म्हण तेणी व्हिडिओ काडलो। आनी तेगेर सुमार 350-400 लोकांनी कमेंट्स केले आनी ते कमेंट्स ताका इतले काळजाक लागले की तेणी 2 दिसांनी परत आनी एक व्हिडिओ काडलो 8 तारीख आनी 8 तारीख व्हिडिओ तेणी डायरेक्टली सांगले, 8 तारीख तेणी डायरेक्टली व्हिडिओन सांगले की तुमी गेले हितून, तुमी ये असल्यो तेणी गाळयो सांगले। जे कोणी कमेंट्स मारला 300-350 जे गोंयकार लोक आसा तांकां तेणी थ्रेट दिल्ली की वाटेर जर तुमी म्हाका मेळत जाल्यार तुमकां हांव सोडची ना अशी ओपन थ्रेट दिली। तितून बायलां आसा, तितून भुरगे आसा, तितून यूथ आसा, तितून सगळे आसा आनी हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमी आयज NSA लायिल्ली आसा आनी हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता। म्हणजे हेचे असले फाटल्यान असे गुंडा असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटीन आसतले आनी तेंच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता। हेका आयज उखलपाची गरज आसा। आमी इन्स्टिगेट करिना, आमी म्हणून कायद्याच्या हेतून येयल्ले आसा। हेंकां कायदो लागना घाटयांक। आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी वायलन्स करिना, आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता, पूण ह्या पुलीस स्टेशनां सगळी फेल जाल्ली आहा। ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा। आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता, डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता, लॉ फॉलो करता, पूण हे कितें करतात हे तांकां प्रोटेक्ट करता। कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा, पूण आतां तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय। कित्याक तेंच्यांनी आतां हेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा। गोंयकारांक हे चाळोवन घालतात, गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात, गोंयकारांक चॅलेंज करतात। काय सांगता तुमी आयज जे दादागिरी करून उलयतात पळय, तुमकां सांगता तुमी आयज कापासतात करता हे बीजेपीक लागून। हे जे पॉलिटिशियन तुमच्या फाटल्यान नाचतात पळय तांकां लागून तुमी दादागिरी करता। आमी पाशास काडून आसा, आमचे पाशास काबार जातले म्हणजे जातले त्या दीस जर हे पुलीस एक्शन घेयना, जर हो सरकार एक्शन घेयना, आमचे पाशास काबार जातले तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर जाली, तेका रिस्पॉन्सिबल हो सरकार आसतलो आनी कोणूच न्हू। पुलिसांकडे मागता तेका आयच्या आयज तेका उखलून तेका डायरेक्ट वॉर्निंग पडपाक जाय, तेजेर FIR जावपाक जाय, तेजेर तेका भितर उडोवपाक जाय। NSA लागला, नावांक NSA लावू नाका, थंय फोटोशूट करू नाका, SPक सांगता फोटोशूट करू नाका थंय भोंवन चिंबला, तेका हेका पयलीं उखल, असल्या मनशांक पयलीं उखला। पंचायत पयलीं खाली करा, हे घाटयांची आहा ती पंचायतीन जितले घाटी आहा सगळ्यांक उखला, हे सगळे पोचून दवरला क्रिमिनलांक। आमी लास्ट वॉर्निंग दिता हे शंकराक आनी पुलिसेकूय, बाबा तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करू नाका, एका जाता तितले बेगीन तुमी उखला, तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेया। आमी व्हिडिओ तुमकां दिल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।